चोरीचेर कॅम्पेन चालू आसा. जशें की ऑल ओवर इंडियान राहुल गांधी सांगलें की वोट चोरीचेर वोट कशे ब्लॅकमेल केले जाता, वोटांची लोकांची नांवां कशी डिलीट आसता, जिते मनीस आसा ताका मेल्ले दाखयता, मेल्ल्याक जिते दाखयता. आनी ज्या प्रमाणे लोकसभान काँग्रेस पार्टीक बहुमत मेळ्ळेलें हरियाणान आनी महाराष्ट्रान आनी असेंब्लीन तेंच्यांनी ज्या भाशेन वोट शिफ्टिंग केलें, ज्या लोकांची नांवां ती एडिशनल एड करून तेंच्यांनी असेंब्ली सिटमेंट तेंची वोट चोरी करून तेंची असेंब्लीचे सीट जिखून आयले. तेचेर राहुल गांधीन एक इन्व्हेस्टिगेशन केलें आपल्या थ्रू आनी कंप्लेंट तरी इसीक केल्लीच, पण तेंच्यांनी आपल्या थ्रू इन्व्हेस्टिगेट करून थोडे टायम काडून त्यांनी फायंड आउट केलें की महाराष्ट्राने बेंगलोरची अशी एक कॉन्स्टिट्युन्सी घेतली आनी त्यांनी फायंड आउट केलें की कितले लोक हांगासर एक घरान एक धाकट्याच्या घरान इवन सिंगल रुमान 400 नांवां 200 नांवां तेचेर त्यांनी तो मागीर एक्सपोज केलो एका इलेक्शन कमिशनरान. तेचेर तेंच्यांनी प्रचार चालू केलो. ऑल ओवर इंडियान आमी वोट चोरीचेर एक्सपोज करता आनी लोकांक आमी अवेअर करता की तुमचें वोटींग आसा काय ना. ती तुमी आतां लेटस्ट पयला आसतलें तुमी बिहारान कशें चल्लां. बिहार लोकांची नांवां डिलीट केल्या, एडिशनल एड केल्या, मुस्लिमांची लोकांची चोरी जाल्लेली आसा. म्हणून आमी लोकांक अवेअर करता की तुमी कॉन्स्टिट्युन्सी तुमचे रोल वचत कट करा, BLO वांगडा रावा आनी आमी तांकां कोऑर्डिनेट करतना आमी तांकां समजून सांगता आनी ती आमी कॅम्पेन चालू केल्या मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी आमचे वर्कर आमी ते काम करता. आयुष आंबेडकर मुरगांव ब्लॉक काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट. आयज आमची वोट चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन आमी आमच्या मुरमुगांव तालुक्यात स्टार्ट केलेली आसा आनी एका आमचो लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा की लोक हेजे उपरांत सिग्नेचर कॅम्पेनाक आमच्या वांगडा सिग्नेचर करीत आसा आनी हेजेर आमी सगळ्या लोकांक सांवाद करता की बाबा तुमचे वोट तुमी सारके चॅक करचे आपले VLA कडेन वचून. आनी आतां तुमी पळोवंक शकता की थोड्या घरांक हाऊस नंबर नासता, ताका वोट डबल जातात. म्हणून तेजे कडेन हेजे सिग्नेचरान आमी ते आमच्या राहुल गांधींची पार्टी प्रेसिडेंट स्टार्ट केलेले आहा. तेज्या बद्दल ही मोहीम आनी आमचे बऱ्या भशेन चल्लेली आहा आनी हांव आतां मागता देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.